देवाचे उतर आम्ही ऐकूया. निर्गमन पुस्तकातून अध्याय 32 ओळू 7 आणि 10. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेक म्हणे, आतांच सकला देव, कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ली परजा पातकांत पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. म्हाका म्हजे इतल्याक सोड. म्हजो क्रोध तांचेर पेट्टलो आनी तांकां ग्रासितलो, पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. बस. आता मी ऐकलें देवाचें उतर. आयच्या दिसा मिसाच्या वेळार आमकां पयल्या वाचपांत आयकूंक मेळटा. मायक आनी बायबल आसा गे वाचूंक. मायक आनी बायबल सगळ्यांक. निर्गमन पुस्तक 32 अध्याय. ताचें हेडिंग आसा भांगाराचें वासरू. मोइजे देवा लागीं पर्वतावर मागोवंक गेल्ल्या वेळार ताणें येवंक गळाय जाली देखून लोकांनी भांगरातावन वासरू केलें आनी तें देवाक कळ्ळें. देखून देवाक कठीण राग आयलो. ता देखून देव मोइजेक म्हणटा वेग्गी वो सकला. कित्याक म्हळ्यार ज्या परजेक इजिप्तांत भायर हाडिल्ली आसा ती परजा वाट चुकोवन गेल्या आनी देखून देव म्हणटा म्हाका म्हजे इतल्या सोड. थोडे फावटी जोरान राग आयिल्ल्या वेळार आमी आमचे इतल्याक आसूंक आशा येता. एकत रागान जोरान कितें उलयता, राग काडटा, ना जाल्यार आनी एक विधान कशें जालें म्हळ्यार राग निवता पर्यंत आमचे इतल्याक आसचें. देखून देव काल म्हणटा म्हूण सांगल्यार तो म्हणटा म्हाका म्हजे इतल्याक सोड. म्हजो क्रोध तांचेर पेट्टलो आनी तांकां ग्रासितलो. क्रोध. पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. देव मोइजेक म्हणटा तांकां ग्रासितलो, पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. मोइजे ताका कालें करता म्हण देवा कडेन. आमी आयकुया मुखार. वय 32 निर्गमन पुस्तक 32 वाक्य 11. मोइजेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थून म्हणे, सर्वेस्परा तुजे व्हड सक्तेन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतले भायर काडिल्ले ते परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटोसो करताय? दोंगरा वयर तांचो संहार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वे वयली काडून तांचे निसंतान करचे खातीर ताणें तांकां फसोवन भायर हाडली अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें? तुज्या सेवकांचो अब्राहमाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो उडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान सपूत घेवन तांकां बसयिल्लें. आकाशाच्या नखेत्रा परी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयिल्लो हो सगळो देश तुमच्या संततीक हांव दितलो आनी सदांकाळ तो तांचें दायज जातलो. देखून सर्वेस्परान आपलें मौन बदलिल्लें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती केस्त धाडली ना. कालें केलें 14वें वाक्य. देवान कालें केलें? मौन बदलिल्लें. ताजें मन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती केस्त धाडली ना. ल्हान भुरगीं मस्तो रागार आसल्यार पेरंट्स व्हडांक कालें करता तांकां. एक तर बरें पटलून धरतात, नातल्यार मोगान उलयतात तांच्या कडेन. थोड्यांचो राग इल्लो आनी इल्लो चड आसता, मागीर इल्लोसो वेळ. मागीर इल्लेशें बळें नांबडे तांचो राग कालें जाता, मागीर सकयल थंड जाता. व्हडांक राग आयल्यार कालें करूंक आसा. व्हडांक राग आयल्यार, तोंड फुगोवन बसल्यार, हट्ट जाल्यार कशें राग काडचो? व्हडांक जाल्यार कालें करचें म्हळ्यार कावन्सिलींग करचें. न्ही, कावन्सिलींग करचें बसून. तूं राग करना कालें करताय, कालें बरेंपण मेळटा तुका. ताज्या रागार रावल्यार सावला विसार नांबडे मागीर मोतीक राज हांव येता ताज्या मागीर ओके व्हडली मरोन दी म्हूण जाता. तशें न्हय.
मैजन काले गेले देवाक पटलून दवर ना फर्स्ट विधान न्ही दुसरें विधान वापरलें कळलें देवाक मैजन काले गेले कोणाक सांगू नाका देवाक राग आयलो कठीण ताणें म्हळें म्हाका क्रोध आयला आनी त्या देखून तांकां तो क्रोध ग्रासीतलो म्हणून काल कावन्सिलींग गेले उडासा काडले म्हळ्यार देवाक उडास नासलो बळे रागान ताजो उडास विसरून गेल्लो थोडे फावट राग येताना तशें जाता न्ही राग येताना कालें करता म्हूण कळना न्ही तशें देवाक कठीण राग आयलो इतलो राग गी ताका हें विसरलें कालें म्हूण जाल्यार त्या लोकांक तें जावन सोडून हाडलें म्हूण विसरलें देवाक विसरलें गी मैजन देवाक कावन्सिलींग केलें गी या कालें गेलें ताका उडासा काडलें देवान कालें केलें म्हणून उडासा काडलें म्हळ्यार ताका उडास नासलो गी देवाक ताका उडास आसलो उडास नासतना ताणें तिणें सोडून हाडलें तो कालें म्हणटा म्हळ्यार मैजे क्रेडीट दिता पळया तुवें सोडून हाडलेली पर्जा ती कालें करता म्हणून सांगल्यार पातकान पडल्या तिणें म्हजो तिरस्कार केला सोडून हाडलें देवान मैजे खाली एक हातेर मात्र देखून देवाक बरें कळिता मैजान सांगच्या पयलीं गुंतून देवाक ताणें तो सोडून हाडली पर्जा म्हणून म्हळ्यार आयच्या पयल्या वाचपांत आसा आमी आयकता ह्या वाचपाचो अर्थ कालें गे म्हणून म्हळ्यार देवाक कांय विसरून गेलें गी मैजेन ताका उडास करीजे आनी ताज्या मागीर देव कालें करता म्हळ्यार ताणें केल्लो निर्धार फाटीं काडटा ह्या वाचपाचो अर्थ कालें जावन आसूं पुरो मनशान देवाक सांगचे की ताजो निर्धार बदलीचे जाल्यार कालें जावं पुरो कित्या खातीर मोइजे मध्यस्थ जावन हांगासर आमकां कालें पळयचें की म्हूण सांगल्यार आमी कालें म्हूण जाल्यार मनीस देवा लागीं विनाती करचो संदेश हांगासर आसा मनीस देवा लागीं विनाती करता आनी विनाती करता आसतना देव मनशाचे मागणे आयकता तें गरज बारी आमी देवा लागीं विनाती करची हांगासर विनातेचे मागणे चलता सुमार लागीं 1-1.5 वर्सां जावन आनी त्या विनातेच्या मागण्याक इतलो पावर सकत आसा मस्तू जाणां उपकार मेळटात जायतीं जाणां बरोवन घालतात म्हाका उपकार मेळ्ळो थोडीं जाणां वयर येवन सांगतात पूण एक संगत आमी मतीन दवरूं येता कालें म्हूण जाल्यार ह्या विनातेच्या मागण्याक मस्तू सकत आसा आनी त्या वरवीं मस्तू उपकार मेळटात जायते फावटी कालें जाता म्हूण सांगल्यार हें कालें म्हूण जाल्यार कागद आसा पळय आतां ह्या दिसांनी पोस्ट ऑफिसांनी पुरा ना बारी उणें आसा आतां वॉट्सॅप न्ही देखून पयलें पुरा घालचें आहलें व्हरून कागद व्हरून खंय डब्ब्या घालचें आनी त्या मागीर तें वचून पावता देखून मस्तू जाणांचे मागणे अशें आसा कालें म्हळ्यार पोस्ट ऑफिसाक हाका बॉक्साक कालें घाल्लें बरी लेटर घाल्लें बरी म्हज्या खातीर मागा तुमी अशें म्हणून खंयच्या पोस्ट बॉक्साक लेटर घाल्लें बरी म्हज्या खातीर मागा अशें म्हणून कोणाक घर सापडलें तांणी मागचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तांणी प्रथम जावन मागचे कोणाक घर सापडलें तांणी प्रथम जावन मागचे सांगत आस म्हजे खातीर मागा म्हूण सांगचे व्हेरी गुड तें धाडलां बरें जालें कित्याक म्हळ्यार आमकां हेरांची गरज आसा म्हूण अर्थ हे न्ही कालें म्हूण जाल्यार तूं खंय हाका आज विनवणेच्या मागण्या गी रे तेरे घेताय गी म्हज्या खातीर अल्या उपकारा खातीर माग हांव खंय येता हांव खंय दुसऱ्या कडेन येता म्हजें काम करूं तें पोस्ट ऑफिसाचें काम जायना देवा कडेन कालें करचें म्हळ्यार आमी मागचे आमच्या गरजां खातीर तांणी मागचे आमी तांच्या विचारचें पूण तांकां आमी काम दिवन आमी आमच्या कामाक गेल्यार जायना तें देखून आमी हांगासर पळयता ह्या वाचपांत कळलें गरज म्हणून सांगल्यार मैजे पर्जे आनी देवा मदलो एकलो मध्यस्थ आनी ताच्या इंटरसेसरी प्रेयर ताच्या त्या मागण्याक देव फळ दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी मागता आसतना आमच्या मागण्याक देव फळ दिता देखून मागणें कळ्ळें आसूंक जाय आमचें मागणें चड जावन कशें आसता की म्हूण सांगल्यार 90% ह्या चड जावन कालें म्हूण सांगल्यार म्हाका असलें दी म्हणून भोव अप्रूप कालें म्हूण सांगल्यार हेरां खातीर मागचें हांगा विनवणेचो पंगड आसा सदांय ती मागतात पूण आमचें वैयक्तीक मागणें कशें आसता म्हूण सांगल्यार आमकां ये पुरो उपकार दी म्हणून व्हडली लांब पट्टी आसता आमकां हे उपकार दी म्हणून
ते मागणे देवाक रुसाचे जाल्यार कालें करचे म्हूण सांगल्यार एटलिस्ट एक 50% म्हणी त्या मागण्यान कालें आसाचे म्हूण सांगलें हेरांच्या मागण्या खातीर आमी मागचे हेरांच्या गरजां खातीर जावं पुरो सार्वत्रिक पवी सभे खातीर समाजेंत गरजेवंत आसलेल्या मनशां खातीर आनी ताजे उपरांत इतर भावा भयणीच्या गरजां खातीर आमच्या खातीर मागचे न्ही म्हूण न्ही पूण काल हें मात्र आसूं काल म्हळ्यार म्हजी मात्र गरज सुरू अखेर पर्यंत दुसऱ्यांचो उडासत ना मागणें जाता पूण तितलें बरें न्ही ताज्या बदलाक हेरांच्या गरजां खातीर मागल्यार देवाक ते खंडीत जावन पासांद जाता कित्याक म्हळ्यार देवाक कळटा हो मनीस स्वार्थी तो या तिनी सलमावरायान मागणी केल्ली बरी ह्या लोकांक सोलोवन वरच्या खातीर म्हाका जाय आसची कालें दी जाणवाय दी भांगार दी हुद्दो दी नांव दी तें बरें विचारूं ताणें तें पुरो ऑटोमॅटीक आयलें उपरांत पूण ताणें विचारलें ह्या लोकांक सोलोवन वरची जाणवाय म्हाका दी म्हणून देखून आमच्या मागण्यांत कालें गरजे म्हूण सांगल्यार इतर कोण सकडी गरजेवंत मनशां आसा तांचे खातीर मागयता पूण कश्ट जावचे कोणा खातीर मागूंक कोणा खातीर बारी गोश्ट आमी मागून खंय एकादो ताका बरें म्हणून जालें जाल्यार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया खंय चुकोवन म्हणी आमी मागणें देव आयकत आनी ताका मेळ्ळें हांव हांगा तुरल्यार कलिगत देखून ताच्या बदला बेस्ट म्हळ्यार दुसऱ्यां खातीर मागता कोण गुत्तूनातल्यान पुरा तांकां बरेंपण मेळ्ळ्यार कळना पूण कालें गे म्हूण सांगल्यार तांचे खातीर मागचे कित्याक गे म्हूण सांगल्यार आमकां नासमाधान आसचें कोणा कडेन वळख नातल्या मनशां कडेन न्ही वळख आसून दुस्मान काय कोणा कडेन आपल्या तांचे कडेन आमकां नासमाधान आसचें त्या देखून तें नासमाधान वचचें जाल्यार कोणा खातीर मागचें दुस्माना खातीर मागचें कित्याक म्हळ्यार तें नासमाधान पयस वचो कितेंय डावट आसा दुबाव आसा आनी तांबेर चूक समजणी आसा मिसअंडरस्टँडींग ते पयस वयच्या खातीर आनी इल्लेशें उदार मन करून तांच्या बरेपणा खातीर मागचें देव कालें करता म्हळ्यार ते मनशाचें मन पळयता मागतल्याचें आतां हांगासर देव मयजे कालें म्हणटा पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो तांकां सगळ्यांक ग्रास येतलो म्हजो क्रोध पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो ती जाल्यार मरना तेचें पुरा ताणें अशेंत केलां नाका जाल्ल्यान म्हाका देव कालें करता म्हळ्यार व्हड राष्ट्र करता आनी पुरो इतलें न्ही गे तांकां सांगलें पुरो समजना इतलें पुरो सांगलां मागीर ती नाका जाल्लें पुरो करतात आनी बरें जालें तांकां देव कालें करता तांकां नाश करून दी न्ही गे म्हाका ताणें सांगलां न्ही बसवणी दिल्या देखून देवान दिल्ली बसवणी तो खंडीत ही पाळटा ती जाल्यार वचना न्ही जायना गी मोइजे कित्या खातीर ग्रेट मॅन मोइजे कित्या खातीर वर्तो प्रवादी ह्या मुखेली गी म्हणून तो ह्या खातीर वर्तो मुखेली कित्या खातीर म्हळ्यार ताका कांय समस्या नासलें देवान ताका आश्वासन दिल्लें तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो म्हणून पूण तो कोणा खातीर विनंती करता तो हेरां खातीर विनंती करता कांय गरज नासली पळया ताका कांय गरज नासली खंयच्या लोकां खातीर ताका सेल्यूट मारतल्या लोकां खातीर तूं जाल्यार जावयो साहेब देवान विंसून काडलेलो मनीस एक बडी काडून आमकां इतल्या जाणां पुरो हाडून येयलोय तुजे इतलो व्हडलो मनीस दुसरो ना तूं जाल्यार जावयत ग्रेट अशें पुगारलो लोक गी तो मैजेक त्या लोकांचो स्वभाव काला म्हळ्यार पळयल्यार कळटा आमकां कशें गे म्हणून तो लोक आमी जर तर पळयल्यार निर्गमन पुस्तक 17वां अध्याय 17वां अध्याय वाक्य 3 17वां अध्याय 3 वो लोक कोण पळय त्या लोकांचो स्वभाव पूण थंय लोक उदाक नासतना ताणेन वळवळलो आनी मोइजे विरोध शीण उलोवन सांगी लागलो आमकां तुवें इजिप्तांतली कित्याक भायर हाडली आमी आमची भुरगीं बाळां आनी जानवरां सांगता हांगा ताणेन मरचे खातीर मोइजेन सर्वेस्पराक बोब मारली आनी म्हळें ह्या लोकांक हांवें कितें करचें आनी थोड्या वेळान ती म्हाका फातरावचार आसात ती कालें म्हणून सांगल्यार सेल्यूट मारचतली परसा न्ही ती तांकां गुलामपणांतल्यान सोडून हाडलें देखून तुवें आमकां तांबड्या दर्यांतल्यान उतरोवन हाडला येदो व्हडलो मनीस तूं व्हरतो देखून ताका भियोवन ह्या मान गौरव दिवची परसा न्ही
ताणी कालें केलें म्हण जाल्यार कितलें ताका कोंकून जाता पळय तितलें कोंकलें तुवें कालें काडलें आमकां हांगा ह्या मरुभुमीन मोरोंगी आनी ताच्या मागीर कितून पर्यंत तांचो राग सोडलो की म्हळ्यार ताजे वयर मोइजेचे वयर ती फातरावन जीवेशी मारूंक रेडी जाली देखून ती परजा तितली सादारण्याची न्ही ती कोणा खातीर मागता मोइजे असल्या परजे खातीर खंयची परजा म्हळ्यार फातरावन ताका जीवेशी मारूंक सोदता पळय तसल्या परजे खातीर मोइजेन देवा लागीं विनाती केलें आनी आमी मागीर मुखार पळयता कालें म्हणून सांगल्यार ताणें मागणें केलें आनी देवान तांकां उदक दिशें केलें तांकां आनी त्या जाग्यार पळय 7वी ओळ वाच पळय तेंत 17:7 ताणें त्या 17:7 निर्गमन ताणें त्या जाग्याक मास्सा आनी मेरीबा म्हूण नांव दिलें कित्याक इस्रायलितांनी थंय झगडें केल्लें आनी सर्वेस्पराची परिक्षा केल्ली म्हणून सर्वेस्पर आमचे मदें आसा की ना झगडें केल्लें कोणा कडेन मोइजे कडेन आनी मोइजे मुखांतर देवा कडेन मोइजे देवाच्या हातेर देखून झगडें केल्लें मोइजे कडेन प्लस देवा कडेन देखून देवान तांकां झगडें केल्यार मोइजेन तांचे खातीर मागणें केलें आनी देवान तांकां उदक दिलें देखून त्या जाग्याक नांव दिलें कालें म्हण सांगला मास्सा आनी मेरीबा म्हणून सांगल्यार ह्या परजेन देवा कडेन आनी मोइजे कडेन झगडें केल्लें देखून त्या हाका जाग्याक नांव पडलें मोइजेन लोकांक म्हळ्यार हे इस्रायल परजेक ताण येयल्ल्या वेळार कितले फावटी उदक दिल्लें पिवूंक कडपातावन कितले फावटी हांगा पळयता आमी काल म्हळ्यार ह्या अध्यायांत मागीर देव काल म्हणटा म्हळ्यार हांव होरेबाच्या कडपाचेर तुमचे मुखार उबो रावतलो कडपाक मार आनी लोकांन पिवोवचे खातीर तांतलें उदक भायर सरतलें इस्रायली त्याच्या मलगड्या मुखार मोइजेन तशेंच केलें जाय तितलें उदक मेळ्ळें आनी खंयच्या कडेन म्हण आनी एक दृश्टांत आसा की मोइजेन कडपाक मारलें उदक पिवोवंक मेळ्ळें गणन ग्रंथ 20:11 20:11 गणन ग्रंथ नंबर्स आनी मोइजेन आपलो हात उबारलो आनी बेतकटेन 2 फावटी खटपाक मारले भरपूर उदक भायर आयलें आनी लोक आनी गोरवां पियेली तेदना सर्वेस्परान 12व्या सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें तुमी म्हजेर विश्वास दवरूंक ना देखून आनी हांव पवित्र म्हूण इस्रायलितांच्या दोळ्या मुखार म्हाका साक्ष दिवंक तुमी फाटी सरल्यात देखून तुमी ह्या लोकांक हांव दितलो त्या देशाक व्हरून पावोवचे नात हे मेरीबाचे उदक कित्याक हांगा इस्रायलीत सर्वेस्परा कडेन झगडूंक लागले आनी ताणें तांकां आपलें पवित्रपण उगडापें केलें एक दृश्टांत आमी पळयलें कालें म्हण जाल्यार लोक मोइजे लागीं आनी देवा लागीं झगडलो पूण उदक तांकां मेळ्ळें आनी त्या जाग्याक मास्सा आनी मेरीबा म्हूण नांव दिलें आतां हे आनी एक दृश्टांत कालें म्हण जाल्यार लोक परतेन एक फावटी आमी त्या हातूं अध्ययन पळयल्यार गणन ग्रंथ 20 त्या अध्ययन पळयल्यार आमचे भाऊ सर्वेस्परा मुखार मेल्ले बरी आमी तांच्या सांगाता मेल्ल्या जाल्यार अशें परतेन एक फावटी लोक पुरपुरता आनी देव तांकां कडपातावन उदक दिता ह्या फावटी देवान कालें करूना मोइजे कडेन तुजी बेतकाठी कडपाक मार म्हूण सांगूं ना कालें सांगलें कालें म्हणलें तुजी बेतकाठी घे आनी उपरांत तूं आनी तुजो भाव आरोन समुदायाक एकठांय करा आनी तांकां सगळ्यांक दिसचे परी ह्या कडपान उदक दिवंक फर्माया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एका जाग्यार देवान म्हळें तुजी बेतकाठी कडपाक मार उदक जाय तितलें मेळ्ळें आनी एक कडेन देवान कालें म्हळें म्हण जाल्यार कडपाक फर्माय उदक दिवंक आनी कालें गेलें 2 फावटी मारले आनी ताका त्या वरवीं कालें जालें मोइजेक बसयल्ल्या गांवा वचोंक फावो जावना कित्या खातीर देव म्हणटा ह्या लोकां मुखार दाखोवंक जाय देवाची पदवी कितली वर्ती गी म्हणून
काली सांगून कडपतान उदक मेळचे बरी कर देवाची महिमा प्रगट करूंक आसले आणि त्या देखून मोइजे कालें करता 2 पोटी मारता आसतना उदक येता पूण देव ताका सांगता तुवें कालें केली तुजो भावार्थ कालें जालो भावार्थ म्हळ्यार तो पुरतो जायचे फुल 100% अर्द करो न्ही 50% भावार्थ न्ही देखून देव मोइजेक दुर्साता काल्याक म्हूण सांगल्यार ताची महिमा प्रगट जावची आसली एका उतरान कडपातान उदक येवचें आसलें पूण मोइजेन 2 पोटी मारलें उदक दिलें पूण कालें जालें म्हूण सांगल्यार ताजो भावार्थ थंयसर अस्कत जाल्लो पळोवंक मेळ्ळो आनी त्या देखून भावार्थ म्हणटा आसतना तो संपूर्ण रितीन आसाचे शिवाय अर्द करो न्ही तांकां गरज आसलें देवान दिलें मोइजे देवा लागीं कालें करता म्हळ्यार विनाती करता आमकां आज हें सांगलें कित्याक म्हणून सांगल्यार आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मोइजेन देवा लागीं विनाती करची देवान मन बदलूचें आमच्या मतीन ते सवाल येवंक पुरो अशें आमी केलें जाल्यार देव मन बदलिताय म्हणून पूण गरज कालें म्हणून सांगल्यार आमी विनाती करचे असो संदेश या प्रामुख्यता कितली गरज गी म्हणून आमकां हें वाचप दाखोवन दिता आनी कोणें आसा की देवा लागीं खंयच्याय लोकां खातीर विनाती केल्ली परमेश्वरल्यान अब्राहमान तो लोक खोटो लोक आनी ताज्या उपरांत तो 50 हात पर्यंत येता कितल्या दिता हें 5 नाही कितल्या दिता हें ही वस्तू 100 रुपये कितल्या दिताय 50 दिताय की 50 जायना 90 म्हाका हाडिल्ल्या मोलाकत विकून जावचें ताज्या की उणें दिल्यार म्हाका कांय असल जायना पळय गी 85 दा कोणी वो अब्राहम आपले देवा लागीं कशें चर्चा करता पळय वार्जी करता न्ही गी 50 गी 40 30 20 देवी पळय अब्राहमा लागीं बारीक साळावडीर उलयता तितल्या जाल्यार हांव करना मागीर इतल्या जाल्यार करना हांव मागीर 10 आयल्या उपरांत अब्राहमा बगले आनी नाका म्हणून मागीर वगत रावलो लोक खोट्या लोकां खातीर अब्राम कालें करता म्हळ्यार खोटो लोक आसल्या गांवांत आसल्या बऱ्या मनशां खातीर अब्राम देवा लागीं विनाती करता आनी देव ताच्या मागण्याक कान दिता हे इंटरसेसरी प्रेयर हे विनातेचे मागणे आमी कालें करचें न्ही पोस्ट ऑफिसांत वचून कार्ड पोस्ट कार्ड लेटर घालून वगत बसचें न्ही आनी एकल्याक दिवन आमी कालें करचें म्हळ्यार आमी मागचें सांगात आसा आमकां हेरांच्या मागण्याची गरज आसा ती आमच्या मागण्याच्या वेळार मात्र वेचें न्ही आमकां उपकार मेळ्ळ्या उपरांतय अशें जाल्यार मागण्याक वचून हेरां खातीर मागचें भोव अप्रूप भशेन जावचें आमी हेरांचो उपकार मागता माग म्हणून पूण हेरां खातीर आमी कितलें वचून मागता तें भोव गरजेचें देखून हे मागणें हांगा ससलता मस्तो बळादीक सक्तिवंत मागणें कोणा सकाळी की वेळ आसा ह्या दिसांनी हांव पळयता मस्तो जाणां येतात मागतात आनी पोर शुक्रार दिसा मागणें आसलें मस्तो जाणां आयले हे अशें केल्ले वरवीं कालें जाता म्हणून सांगल्यार वैयक्तीक रितीन उपकारा पडटा हेरांक उपकार पडटा फिरगस कुटुंबाचें आत्मीक जिवीत तें बळवंत जाता आनी सक्तिवंत जाता तें आमकां पळोवंक मेळटा ह्या सगळ्या विनातेच्या मागण्यांत कोणाचे विनातेचे मागणे चड सक्तिवंत आनी बळवंत कोणाचे जेजून केदाळ विनातेचे मागणे केलें केदाळ चड सक्तिवंत पावरफुल इंटरसेसरी प्रेयर जर तर आमच्या समर्थीन आमकां पळोवंक मेळटा जाल्यार तें हें मागणें कालें म्हणून सांगल्यार लूक 23:34 उपरांतलेल्या लोकां खातीर मोइजेन ताजें कालें केलें म्हळ्यार विनातेचें मागणें केलें खोट्या लोकां मदें आसलेल्या बऱ्या लोकां खातीर अब्रामान मागणें केलें दोनी कडेन देवान तें मागणें आयकलें आनी ताजे उपरांत सगळ्या विनातेच्या मागण्यांत चड सक्तिवंत बळवंत मागणें हें सगळ्या पवित्र पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळचें लूक 23:34 आनी जेजू म्हणालो बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात ते नेणात कोणा खातीर मागलें जेजून ताजे इश्टां खातीर शिसां खातीर तें मागलां ताच्या शिसां खातीर आनी हांगा कोणा खातीर मागलें म्हूण सांगल्यार ताका कुर्सार मारलेल्या मनशां खातीर दुस्माना खातीर मागलें देखून आमकां वरती देख जावन आसा कालें म्हणून सांगल्यार जेजू कुर्सार उमकळतना वळवळ्या मदें ताणें बापा लागीं मागलें मोइजेन तशेंच कोणा खातीर लोक उपरांतलो तांच्या खातीर मागलें अब्रामाचें तशें देखून जायते फावटी आमकां बघता आमकांत आमचे कश्ट चड जाल्यात आनी दुसऱ्यां खातीर काल्या खातीर आमी तकली आटावचे गे म्हणून
पूण केदाळा आमच्या जिणेंत कश्टांत आमी आसाव त्या दाळा आमी जर तर हेरां खातीर मागलें जाल्यार तें देवाक चड पसंद जाता. आचऱ्यांत आसता आसतना मस्त जाणांनी मागोवप विनंती करताले वेगवेगळ्या गरजां खातीर. हांवें मस्त बरें चिंतचे काले म्हणून सांगल्यार हांगा आसचे लोकूच तूं काले म्हणून सांगल्यार ब्रोकन पीपल एका नंतर आनी एका रितीन कश्टांत आसचे मनीस आनी हांच्या कडेन कित्या खातीर मागोवंक सांगतात गे म्हणून. देखून म्हाका मागीर हेरांत हांव आयकलें आनी समजलें काले म्हणून सांगल्यार हे कोण ब्रोकन पीपल म्हणटा पळय आमी कोण असले पळय कश्टांत आसले मनशां आसात तांणी देवा लागीं मागता आसतना देव तसांच्या मागणे वेगळी आयकता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून आमी आमच्या कश्टांत आसतना आमी हें चिंतचे म्हजेच कश्ट म्हाका चड जाल्यात तसल्या कश्टा मदें जर तर आमी हेरां खातीर प्रत्येक जावन दुस्मनां खातीर मागता जाल्यार तें मागणें देवाक बरेंच रुजता. ह्या विनातेच्या मागण्या विशयान ती एक ल्हानशें गणीत तुमच्या मुखार दवरता मागीर आमी धाकट्या भुरगीं सुमार आसात तांचे खातीर आमी मागया. फादर विन्सेंट डुडीक ताणें एक ताजो अनुभव ताणें सांगलो. कले म्हणशाले एका फिरगेजींत तो आसले वेळार मागीर तेन्ना आनी एका कडेन गेलो. त्या एका स्त्रियेन भुरग्याक हाडलें आनी म्हळ्यार हाका वोल लावना ह्या भुरग्याक तूं ह्या भुरग्या सोपो धरून जाता गे म्हणून. ताणें भोव खुशान जायत म्हूण सांगलें रुबी. मागीर तो वर्ग जावन आनी एका कडेन गेलो आनी त्या भुरग्याक चलये भुरग्याक ताका हाय डायबिटीस त्या भुरग्याक मस्त हाय डायबिटीस आनी थोडे फावटी कालन जाता म्हळ्यार सिजर्स म्हणून सांगल्यार फिट्स येवन पडचें आनी अनकॉन्शियस जावचें ताणें. एक फावटी कालें जालें म्हणून सांगल्यार 8 वर्सांचें भुरगें आनी तें एकदम कठीण ताका डायबिटीस जावन तें पडलें अनकॉन्शियस आनी मागीर ताका इल्लेशें सनीन करून आस्पत्रेक व्हेलें. व्हरतना त्या भुरग्यान कालें म्हळें म्हूण सांगल्यार मम्मा मेरी म्हज्या खातीर कित्या खातीर मागना मरी माय म्हज्या खातीर कित्या खातीर मागना हे म्हाका कित्या खातीर गूण करना गे म्हणून व्हेलें आस्पत्रेक. आनी ताज्या उपरांत दाक्तेरान परत चॅकअप करून पळयलें ताजें हार्ट कालें जालां म्हूण सांगल्यार 8 वर्सांचें भुरगें त्या डायबिटीसा वरवीं 80 वर्सांच्या मनशा बरी जालां हार्ट. देखून ताका सर्जरी करूंक जाय आनी थंय दवरली आवय आसली ताजी. आनी ताज्या उपरांत चिकित्सा आनी परत चलता आसतना ताका सर्जरीक आनी परत व्हरूंक आसलें. तें भुरगें म्हणलें मम्मा म्हाका घरा व्हर. आनी आवयन म्हळें ना पुता तुका व्हरूंक जायना कित्याक म्हूण सांगल्यार तूं हुशार नाय ती चिकित्सा चल्ल्या उपरांत तुका आमी मागीर घरा व्हरचें. ना ना आमी घरा या अशें म्हणून जायना पुता कित्याक म्हूण सांगल्यार तुजी भलायकी बरी ना पुरो तुका गूण जाल्या उपरांत मागीर आमी येवचें दाक्तेरान सांगचें न्ही आमकां घरा वचत जाल्यार म्हणून. ना ना तूं दाक्तेराक आपय दाक्तेराक आमी घरा या म्हणून. मागीर जायत म्हूण सांगून आवयन दाक्तेराक आपयलें आनी त्या दाक्तेराक पळयता आसतना इल्लेशें बकलें खालें की इल्ली बदलावण आसा म्हणून. मागीर ताजें टीम आयलें आनी ताणें सगळ्यांनी MRI केली. MRI केली भुरग्याक तपासून पळयलें आनी म्हळें हें भुरगें करेक्ट आसा तुमी कालें केलें गे म्हणून. आमी काय करून आमी मागलें मात्र अशें म्हणून. मागीर डिस्चार्ज केलें भुरग्याक घरा धाडलें. घरा धाडले उपरांत तें भुरगें 2 दिसां उपरांत आवय लागीं म्हणलें म्हाका 2 दिसां आदीं राती न्हिदोन आसल्या कडेन एकली स्त्री म्हज्या रुमाक आयली बारी सोबीत आसा मस्त सोबीत आसली आनी तिणें कालें केलें म्हूण सांगल्यार बरें करून हांसो दिलो म्हाका आनी ताज्या मागीर म्हज्या तकलेर हात दवरलो उब्ब जालें म्हाका बारी खुशी जाली म्हाका 2 दिसां आदीं अशें म्हणून त्या भुरग्यान आवयक सांगलें. आनी त्या आवयक आनी पाद्राबाक कळ्ळें कोण ती स्त्री गे म्हणून मरी माई. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. ह्या गणिताचें बॅकग्रावंड कालें गे म्हणून तो पाद्राब त्या फिरगेजींत आसल्या वेळार ताणें पळयलें थोडे स्त्रियो ते कालें म्हूण जाल्यार मागण्याचे झुजारी म्हळ्यार तेर्स म्हणसो पंगड तो मागण्याचो स्त्रियो. ताणें कालें करचें म्हूण सांगल्यार कोण पुरो प्रायवंत आसात पिडे आसता तांच्या घरा येचें ताज्या उपरांत तेर्स म्हणसो आनी ताज्या उपरांत तेर्स म्हळ्यार उपरांत थोडे फावटी देवाचें उतर वाचचें मागीर तांच्या कडेन बसून उलोवचें कांय इल्लेशें टी कॉफी काणयोची मागीर तें तावन वेचें ताणें. एके दोळा खंयच्या कडेन तांकां कोणाचें कॉल आयलें जाल्यार तक्षण एकामेका फोनां केलीं गेलीं त्या घरा आनी बसून तांणी बसून तें तेर्स म्हणसो त्या पंगडान आनी पाद्राबान तांकां हें नांव दवरलें कालें म्हूण सांगल्यार क्रेजी फॉर जिजस म्हूण सांगल्यार जेजू खातीर पिशीं अशें म्हणून क्रेजी फॉर जिजस. आतां हें भुरगें हें हुशार नासल्या वेळार
ताज्या खातीर ह्या पंगडानं मस्त तेर्स मागणी भेटयली आनी ताचो फळ जावन आमी पळयता कशें तें भुरगें धाकटेरांनी ताका काले म्हूण सांगलें बारीक कश्ट म्हूण सांगलें 8 वर्सांच्या भुरग्याक 80 वर्सां भुरग्यांचे काळीज म्हूण सांगल्यार हार्ट तशें जाल्लें एकच पावटी बरें जालें त्या धाकटेरान काले म्हळें म्हूण सांगल्यार आमकां हें परत विवरूंक जायना म्हळ्यार आमी सायंटिफिकली पळोवचें आमकां हें परत विवरूंक जायना पूण हांगा असली एक बदलावण जाल्या मागण्याची सकत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया